बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, या ख्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयतारा आमचे गोंयचे डिओसिसीन कम्युन्यो आयतार आमी पाळटाव. आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारये भाशेन सोत मानून सुभागी जायात. कम्युन्यो आयतार आमकां भावपणाचो उस्को धरून दुर्बोल दिवसींक आनी धर्मीक संस्थांक तांच्या गौलीक आनी शुभ वर्तमान परगोडणेच्या वावरान आमचो आदार दिवंक उलो मारता. मारयेनूय आपले सोयरे एलिझाबेथी सवे उस्को दाखयलो आनी सेवा दिली. भावात कोरण्यांनी परगोटूंक मारिया आमकां श्रेश्ठ नमुणो. ह्या मिसान भाग घेतना कोरण्यांतल्यान भावाताक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या भावभणीनो, आमी ह्या पवित्र जाग्यार सोमास जाल्या सा फ्रांशीक शावेराक नोमान करूं. ताची भक्ती आमच्या काळसांत आसा. ताचे विशीं भावार्थ आमच्या काळसांत आसा. ताचे विशीं आपुरबाय मोग आमच्या काळसांत आसा. देखून ह्या जाग्यार आमी सोमास जाल्या सा फ्रांशीक शावेराक नोमान करून आनी ताचीच भक्ती आमच्या काळसांत अदीक वाडोवन ह्या पवित्र मिसांत आमी भक्तिमानान वांटो घेवंक प्रयत्न करतना एक घडीभर ओगीच रावून आमचें पातोक आमी दुनिया देवाक सांगुया. काळसांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्या काळसांत आसलोली मागणी आमी आल्तारार दवरुया. जाणें कोणें तुमचे खातीर मागूंक सांगलां भक्तिमानान उगडास काडून सा फ्रांशीक शावेराचे मजतीन आमी मागुया. खेरीतपणी ह्या मिसांत मागता काल कोस्ता आनी कुटुंब देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक तांचेर आमी मागुया. कोनवाळ्या बापा, मोन्नाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक
संवसाराक धाडूंक तुवें येवशिलें. आमचें मनशें सैम ताणें घेतलें म्हूण खालत्या काळसान आमी वळखता. तरी आमच्या सोडवंडराचो सांगात सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिकायेच प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वरी राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हू यांतांचो पूण भोव पुर्विल्या कालांचो. ते पासत ती जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पुर्यान सर्वेस्पूर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भाव भयणीचो एक उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या इंडांक चोरयतलो. आनी तीं भिरांती विणें रावतलीं, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितमेच्या शिमांचेर पुर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवली तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. डॉलबरांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाख वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाख वेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुसाचेर तुवें बोलीश केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिलीं आमी कडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. हेब्रोवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. संवसारांत येतना जेसून अशें म्हणलें, योंत आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोळयो तुका मानूक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. पुस्तकांच्या कवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे
तुजी कुशी करूंक हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योंद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली. होम आनी पातकां खातीर बोळयो तुका मानूक नात. आनी तोरी आसतना हें सोगोट समृद्धी प्रमाणे वोमतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येता. तुजी कुशी करूंक हांव येता. हे पोरी पयली बंदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या दरम्यान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योंद जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हे. देवाची व्हड उपकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दडवडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्सुऱ्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावभयणीनो, एक मोटवाशी आपल्या मोठांत आसलो मॉनेस्ट्रीन. मागणें करप आनी वेळाच्या वेळाक जे मॉनेस्ट्रीचे नेम आसात ते पाळप हें ताचें सदांचेंच जावन गेल्लें. पूण ताच्या मनांत एक खोल आवंडो आसलो. तो म्हणल्यार, हांव देवाचें दर्शन घेवंक सोदतां. देवाक रूप रूप पळोवंक सोदतां. देवा, तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजें रूप म्हाका दाखय,
तुजें मुखामळ म्हाका दाखय अशे तरेन तो अंतरेकतालो. जाय तो काळ पासून असो ताचो अंतरेक आसलो. आनी एका दिसा देवाचें दर्शन ताका घडटा. देवाक रूप रूप पळोवंक तो पावता. आनी त्याच वेळार मोठाची मोनस्टीची गांठ वाजता. आनी गांठ वाजल्या उपरांत ताका खरेपणी ताचो वावर आसलो गरिबांक दुबळ्यांक जेवण खाण वांटूंक ताणें जाय आसलें. कितें करचें? देवाचें दर्शन पळोवचें? ओ ही गांठ वाचल्या आनी गांठी वरवीं हांवें दुबळ्यांची सेवा करूंक जाय, तांकां जेवण खाण दिवंक जाय. कितें हांव करूं? असो ताचे भितर एक घुसपागोंदोळ कसो जालो. पूण ताणें कितें विचून काडलें? हांव वेतलों आनी दुबळ्यांची सेवा करतलो, तांकां जेवण खाण दितलो. आनी केलें. दर्शन सोडूनच तो गेलो आनी आपलो वावर केल्या उपरांत, जी सेवा कितें करपाची आसा ती केल्या उपरांत परतून तूं आपल्या जाग्यार तो आयलो. ताणें चिंतलोलें आतां म्हणल्यार देवाचें दर्शन तें नास जातलें. देवाक हांव रूप रूप पळयतालो तें नास जातलें. पूण ताणें देवाचें दर्शन परतून पळयलें. तेंच तशेंच आसलें. तेन्ना देवान ताका सांगलें, एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. तूं समजुया ह्या दुबळ्याक जेवण खाण दिवंक वचोंक नाशिल्लो जाल्यार हांव तुका म्हजें दर्शन बंद करपाचो. पूण तुवें ही सेवा केल्या, ताका लागून हें दर्शन हांवें चालूच दवरलां. तूं म्हाका रूप रूप पळोवंक शकताय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मोटवाशाचें जिवीत पळयलें जाल्यार ताची भक्ती, ताचो भावार्थ ताणें भावार्थ आपल्या कोरण्या वरवीं दाखयलो. देवाचें दर्शन ताणें घेतलें भावार्था प्रमाणें. पूण आपली कोरणी करपाक जाय, आपलो वावर करपाक जाय, आपल्याक बासायल्लें आसा तें करपाक जाय, आपले नेम आसात ते आपणें पाळपाक जाय, हाचेंय ताणें भान धरलें. आनी तो सुभागी जावंक पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म, आयचें देवाचें उतर आमकां हेच विशीं आमच्या काना मनाचेर उजवाड घालता. शुभ वर्तमान आमी पळयत जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां माय मारिया दिसची पडटा. तिचो भावार्थ देवाचेर आसा आनी तिचो भावार्थ देवाचेर आसा देखून ही आसा हांव दुनियाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें अशें तिणें म्हणलोलें आसा. आनी आपलो भावार्थ घेवन ती कोरण्यांनी ती दाखोळ करूंक आयिल्ली आसा. आपली सोयरी एलिझाबेथ गोरबेस आसा, जाणटे पिरायेर, तिची सेवा करूंक जाय, तिचे सवें मोगाची वांटणी करूंक जाय, अशे तरेचो हुस्को घेवन ती आयली. देवाचेर सोत मानलें, सुभागी ती जाली आपल्या कोरण्या वरवीं, आपल्या भावार्था वरवीं. आनी हो भावार्थ कोरण्यांनी तिणें सेवे चाकरेंतल्यान दाखोवन दिलो. आनी हें कितें घडटलें ते पयले वाचपांत आमकां एक बाकीत कशें आमच्या कानार सादलां. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार हो हांव आसा, हांव तुजी खुशी करूंक हांव येतां, अशे तरेन आमकां जेजू विशीं ही उतरां आमकां मेळटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सोत मानूंक आनी सुभागी जावंक बो करून आमचो भावार्थ घेवन तो कोरण्यांनी दाखोळ करूंक आमकां एक जण एकल्याक उलो ताळो आसा. सान फ्रांसीस शावियर जेन्ना पारिसाक आसलो तेन्ना थंय इग्निशियस दे लॉयला थंय आयलो. आनी इग्निशियस दे लॉयला ताच्या काळजान जेजू भोगभोगतालो
जेजूचो हुलोप पेट्टालो आनी ह्याच हातूंतल्यान तो सगळ्यांक जेजूची खबर सांगतालो. जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सवें जियेता अशे तरेन ताची जीण जावपाक पावलोली. आनी हाका लागून सान फ्रांसीस शावेर ताका हातभर पयस दवरतालो. आपल्याक आनी वो जेजूची खबर सांगपाक नाका. पूण ताचो भोगभोगतो बाबार तो ताका लागलो, ताका मेळ्ळो आनी ताका लागून तोय एक भावार्थी जावपाक पावलो आनी जेजूक अणभवपाक पावलो. इग्निशियस दे लॉयला हाच्या भोगभोगत्या भावार्थाच्या जिणे वरवीं हें घडपाक पावलें. मोगाचे भाव भयणीनो, हो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेरान घेतलो म्हळ्यार देवाचें रुपणें पळयलें, देवाचें विजांव पळयलें. हो भावार्थ ताणें घेतलो जे भाशेन त्या मोटवाशान घेतलो. थंयच रावंक ना. हो भावार्थ ताणें जोळी मोळी वचून शिपडायलो. आमचेय हे गोंयचे भुंयेर येवन ताणें भावार्थ पसरयलो आनी तो कोरण्यांनी ताणें दाखोळ केलो. तशेंच आमी ताचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां दिसता तो किरीतपणी हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ही तांची एक काळजाक लागीं आशिल्ली वस. हॉस्पिटलांनी बेड दिवन पिडेस्तांची सेवा करप म्हणल्यार बाबात कोरण्यांनी दाखोळ करप. तशेंच भीक मागप आनी आपलें सस्टेनन्स आपूण करप आनी दुसऱ्यां खातीर पावप अशे तरेची कोरणी सान फ्रांसीस शावेरान केल्यो. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी हांगा जमा जाल्यां सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं जाल्यार तुवें हांवें कितें करचें काय? देवाचें विजांव घेवंक, देवाक रूप पळोवंक आमी सोदता, आमी ओतरेकता आनी देवाचें रूपणें आमी पळोवंक सोदता तेन्ना आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करूंक आमकां तो मोटवाशी देख जाता आनी हे सान फ्रांसीस शावेरूय देख जाता. तर तुवें हांवें कितें करचो असो तरेचो प्रश्न आमकां पडटा तेन्ना आमी कितें करचें काय? आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करपाक गरजेचें. आज आमी कम्युन्यो इंडिया आयतार आमी पाळटा तेन्ना जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका पावलें. म्हळ्यार आमची कोरणी आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करता. जेन्ना दुबळ्यांक आमी पावता, जे भशेन आमी दुबळ्या ल्हानांतल्या ल्हाना सवें आमचो मोग वांट्टा, आमचें दोयाळपण वांट्टा, तेन्ना आमचो जो भावार्थ आसा तो कोरण्यांनी आमी वांट्टा. आमी आमच्या घरच्यांची सेवा करप, आमी माय मारयेन एलिझाबेथीची सेवा केली ते भाशेन आमी दुसऱ्यांची, आमच्या घरच्यांची, सोयऱ्या दायऱ्यांची सेवा करप हें अदीक गरजेचें. आनी हातूंतल्यानूच आमचो भावार्थ जिवाळ जाता. आमच्या कोरण्या वरवीं भावार्थ आमी दाखोळ करूंक शकता. आमची पिडेंत आसात कोण, पिडेस्तांची आमी निगा घेवप, तांची सेवा करप, तांकां वखदां दिवप, तांकां धुवप पुसप करप, हिवूय भावार्थ आमी कोरण्यांनी दाखोळ करता. आनी माय मारयेन जे भाशेन सोत मानल्यान ती सुभागी जावंक पावली ते भाशेन आमी सुभागी जावंक पावतल्या. तर होच आमचे जिणेचो रस्तो जावं आनी हेच वरें आमची जीण करूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा बोळ मागून घेवया अशें आसा. सगळे आमी उबे रावया. आमचो बाबात एकाच देवाचेर तीर करून सगोट आमी म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सोल्डारान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस सांबाळलो, आंकवार बरयताय सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो,
सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तान जिव्यान वेल्ल्यांची मस्तुरी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आतां ह्याच उचालोल्या भावार्थान भरून आमची मागणी आमी दुनिया देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान शिव वर्तमान पडगोचे मिसांव खुशालकायेन आनी उर्बेन सगळे स्वातेर पावोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी ओनितीचेर, भ्रष्टाचाराचेर आनी समाजीक वायटाचेर आड झुजूंक आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशांत आसलोल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत दियोसिसीक शिव वर्तमान पोरगोच्या वावरा पासत आमचो आदार आनी तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचे दाखोवणेचो समारंभ आमकां आमचो भावार्थ नोसरूंक आनी सगल्या सवे भावपण बांदून एकसोयेक जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगळा, हे वेळार थोडीशी प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आनिकूय जायती आमची मागणी आसात जी आमी उच्चारूंक नात, तिवूय आमी तुज्या हातान दवरता. ह्या आमच्या मागण्याचेर तुजी कृपा वतोय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची काजा तातून घालता, आमची मोना तू कोरबिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आत्रार हाडटा, ताकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख सोर्बेटोयता, बांदून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचें कांसातलो. म्हज्या भावभयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यात ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी ता पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळून सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu, povir, povir, povir. Dolbaraco, sorvespor tu, sorgali sonsar bolla, tuja pojmowa. Sorgi, tu sorvesporace navieta, da caso. Sorgi, tu बापा, खरोच पवित तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कूस मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गुटपोर घोटुया. Sumia Jesu ami hondo kata, ani hekal shitle bieta, title pauti tu voi bovane sol, ami tuje moro orgota. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखंबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत संत फ्रांसीस शावेर आनी सगळ्या भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी चवथी वात पेटयल्या, तेका आमी एंजल्स कॅन्डल ओ पीस कॅन्डल अशे भाशेन आमी म्हणटा. आनी पयल्या वाचपान हीच खबर सोडवंडार येतलो तेन्ना शांती घेवन येतलो हाची खबर आमकां केल्या. अशे तरेन हीच शांती आमच्या काळसान मेळोवंक आमी प्रार्थना करतना सुमयान शिकयलें प्रार्थना आमी सुगोट म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, आमकां शांती वाडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात तितली सुभागी. सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. तुका आमची गरज
toklik zosze sane, dosze ami tuka amci goros, Jesus orbonara, toklik zosze sane, dosze ami tuka. Chikon, bukelo liang jevon, tanelo liang pivon, bile bonta kilas, gorje bonta kada, duke saliang pusvon, udar karzal pavon, duka amci goros, duka amci goros, Jesus orbonara, toklik zosze sade, dosze ami tuka. Toklik zosze sane, dosze ami tuka. आमचो सोमी आमचो दोनी शांतीचो कोर जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या त्याच्या देण्या खातीर ओगेपणी ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, हे तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरमाशान बोल्ल्या. आमच्या सुडुंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज मिसाची भेट समारंभलेल्या पाद्री लुईस गोमेस हाका तशेंच सो बलिदानांत वांटो घेतलेल्या याज्ञिकाक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिका कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवच्यो. ताचें मोल 20 रुपया. आयज क्रिस्तेण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महादोम प्रांतांत आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. कम्युन्यो आयतार आमी मनयतना आमी आमच्या देशांत आसलेल्या दुबळ्या डायोसिसी आनी धार्मीक घरांनी वावुरतल्या पासत मागता आनी तशेंच फूल ना पाकळी दिवन आदार करता. ह्या निमित्तान आदार दिवंक खालती विनवटी. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24वेर, 25वेर, 26वेर आनी 27वेर फकत व्हीलचेअर आनी बग्गी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट
सांजे 5 वरांचेर पोंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दोबाजीक मीस आमी समारंभ आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परींच आसतलो. 25 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. On the 25th December, there will be a mass in Hindi at 12:15 p.m. चोथराय दवरची डिसेंबराचे 24 सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसार आसची नात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सांगाता म्हणुया. भागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.